राज्यात सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा। हाचेर खंय तरी आळाबंद घालपा खातीर वाळपय पुलिसांनी होंडा 70 भाड्याक रावप्यांची तपासणी मोहीम राबयली। घर मालकांनी भाडेकरूंची तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाता अशें दिसून येता। दर एका भाडेकरूंची तपासणी करून उपरांतूच राबितो करपाक दिवचो अशें आवाहन वाळपय पुलिसांनी केलां। नमस्कार। राज्यात सध्या गुन्हेगारीचे प्रमाण हे दिसान दीस वाढत आसा आणि ह्या सगळ्याचे आळो बसपा खातीर वाळपय पुलिसांनी जे भाडेकरू आसा तेजी पडताळणी करपाची मोहीम हाती घेतलेली आसा। 2 दीस फाटीं वाळपय पुलिसांनी वाळपय मार्केटान ही मोहीम हाती घेतली तेन्ना एकूण 52 जाणांचे भाडेकरूंचे अर्ज हे भरलेले। आयज मंगळारा सकाळी वाळपय पुलिसांनी होंडा पोलीस स्टेशनाचेर ही मोहीम हाती घेतलेली तेन्ना एकूण 70 भाडेकरूंचे अर्ज हे भरलेले आसा। 70चो विस्तार ह्यो मोठ्या प्रमाणात जाल्ल्या कारणान दिसान दीस परप्रांतीय कामगार आसा हे वाळपय तशेंच 70च्या इतर भागांत वास्तव करून आसता, मात जे भाडेकरू आसा तेंचे अर्ज हे भरलेले ना। हेका कारण म्हणटा ते जे घरमालक आसा ते, कारण जेन्ना घरमालक जेन्ना आपले भाडेकरू दवरता तेंचे अर्ज हे भरपाची तेंची जबाबदारी आसा। तेका लागून वाळपय पुलिसांनी जे समस्त घरमालक आसा हेंकां आव्हान केलेलें आसा की जेंच्यांनी आजुनी पर्यंत जे भाडेकरूचे अर्ज भरलेले ना तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन अर्ज भरून पुलिसांक सहकार्य करपाचें। ही जी पुलिसांनी ही मोहीम राबवलेली आसा ही अशी सुरू रावतली आणि तेका सगळ्यांनी जे घरमालक आसा आणि लोक आसा तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें अशी मागणी वाळपय पुलिसांनी केलेली आसा। ही मोहीम वाळपय पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली सुरू आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।